संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या 15व्या दिवसालगीत विरोधकांच्या बोळान शून्यवर चलोवपाक आयली आडखळ. संसदेचे कामकाज 10 ऑगस्ट मेरेन स्थगीत. विदेशी अंशदान नियमन संशोधन विधेयक भारताचो आंतरीक विषय. हेर देशांच्या हरकत घेवपाची गरज ना, विदेश वेव्हार सचिव. गोय विधानसभेत अनुसूचित जमातींक आरक्षण दिवपी कायदो जालो काल अधिसूचित. मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली खोस. केंद्र सरकारान आश्वासन केले पुराय. 2005 ते 2012 सावन काँग्रेस सरकारान अनुसूचित जमातीक राखीव कायदे दिवपाक कांयच केले ना, भाजप प्रदेशाध्यक्ष. पणजी आयोजित राष्ट्रीय हातमाग दीस कार्यावळीचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केले उक्तावण. गोंयकारांनी अस्सल हातमाग आनी हस्तकला उत्पादनां विकत घेवपाचें केलें आवाहन. पळोवया खबरो विस्तारान. नीट प्रश्नाचेर विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या निशेधा वेळार पुलिसांनी केल्ल्या कथीत कारवाये सयत वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर विरोधकांनी बोवाळ केल्ल्यान लोकसभा दनपारां 12 वरां मेरेन स्थगीत दवरली. आयज सकाळीं सभाघराची कारवाय सुरू जातकीच अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी भारत सोडून चळवळीच्या स्वतंत्र झुजाऱ्यांक आनी हुतात्म्यांक श्रद्धांजली ओंपली. 9 ऑगस्टाक भारत चळवळींत 84 वर्सां पुराय जाल्यात अशें तांणी नदरेक हाडलें. लोकशाय, स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय एकचार, संविधानांत आस्पाव केल्ल्या मुल्यां विशीं देशाची वचनबद्धताय हे चळवळीक लागून अनेक घटमूट जाली अशें तांणी सांगलें. तशेंच राष्ट्राचो जनक महात्मा गांधी, स्वतंत्र झुजारी आनी देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर सर्वोच्च बलिदान दिवपी हुतात्म्यांच्या सन्मानार्थ सभाघरांत एक खीण मौन दवरलो. ह्या काळात सभापती ओम बिर्ला हांणी सांगलें की प्रश्नवर हो सभाघराच्या कारवायेचो म्हत्वाचो वांटो आसून दरेक वांगड्याक लोकहिताचे प्रश्न मांडपाची संद मेळटा. संसद हो चर्चा, प्रश्न विचारप, अर्थपूर्ण विचार विनिमय करपाचो मंच अशें तांणी सांगलें. पण चालू आशिल्ल्या बोवाळाक लागून लोकसभा दनपारां 12 वरां मेरेन स्थगीत दवरली. इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है. आप सब भी उनसे प्रेरणा लो. देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो. प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है. बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है. मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है. इस पर आपको विचार करना चाहिए. सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है. मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें. आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है. राज्यसभेत लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी अयोध्येचे राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरण तशेंच प्रदर्शन करतल्या विद्यार्थ्यांचेर केल्ल्या कारवायेचो मुद्दो धरून सभाघराच्या कामकाजांत आडमेळी हाडल्यो. हाका लागून आदी सभाघराचें कामकाज 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 10 ऑगस्ट मेरेन अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांणी स्थगीत केलें. सकाळीं सभाघराचें कामकाज सुरू जाले उपरांत CP राधाकृष्णन हांणी भारत छोडो आंदोलनाक 84 वर्सां पुराय जाल्ले बद्दल हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं. ते उपरांत 0 वराक जातकच विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी बोवाळ घालून सभाघराच्या कामकाजांत हस्तक्षेप केलो. विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी आपल्या उलोवपांत गृहमंत्री अमित शाह हांणी सभाघरांत येवन विद्यार्थ्यांचेर केल्ल्या पुलीस कारवायेचेर स्पश्टीकरण दिवचें ह्या मागणेक उत्तर दितना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सभाघरांत जारी केल्ल्या वळेरे प्रमाण संबंदीत विशयाचेर संबंदीत मंत्री जाप दितात अशें स्पश्ट केलें. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं. कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से. मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं. सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है.
अपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेख तानावडे हांणी आयज राज्यसभेत खात्या संबंधीत 2 नियाळ सादर केले. हातूंत भारतान वेवसाय करपाचो फुडार आनी दुसरो नियाळ उद्देग तशेंच आंतरीक वेव्हार प्रसार खात्यान शिफारस केल्ल्या अर्थीक आदाराचेर मागणेचेर सरकारान उबारिल्ल्या पावलांच्या नियाळाचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या वेळार उलोवप करतना वेवसायिकांक देशांत आपलो स्वतंत्र वेवसाय सुरू करपा खातीर उर्बा दिवप ही एक नियमीत प्रक्रिया आसा आनी केंद्र सरकार तांकां फावो तो अर्थीक आदार दिवपाक तशेंच पारदर्शक पद्दतीन तांचे खातीर सुयोग्य वातावरण तयार करपाक वावुरता अशें खासदार सदानंद शेख तानावडे हांणी सांगलें. I rise to present the 201st report on doing our business in India, the way forward, in English and Hindi, and 202nd reports on action taken by government on the recommendation observation of the committee contained in its 166th report, demand of work grants 2026-27, demand number 11 of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, in English and Hindi, of the department related Parliamentary Standing Committee on Commerce mentions against my name in today's list of business. प्रस्तावित परराष्ट्र योगदान नियमन दुरुस्ती विधेयकाचेर वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी केल्ली हरकत भारतान न्हयकारल्या. तशेंच आपले अंतर्गत वेव्हार तशेंच कायद्याविशींच्यो गजाली आनी त्या विशींचे निर्णय संसद घेता अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशदेंत एका प्रस्नाक जाप दितना आपली भुमिका स्पश्ट केली. तशेंच अमेरिके सयत जायते देश परकीय निधीच्या प्रवाहाचेर नियंत्रण दवरतात ही गजाल जयस्वाल हांणी नदरेक हाडली. विधायी मामले का सवाल है और भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है. ये हमारी अंदरूनी खुद का मामला है जिस पे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं. हातमाग हो फकत कांय लोकांच्या जिणेचो स्रोत नासून देशाच्या उदरगती खातीर एक म्हत्वाचें शस्त्र जावन आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान नमूद केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्लींत 12व्या राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत उलयताल्यो. ह्या वेळार तांचे सयत केंद्रीय कापड उद्देग मंत्री गिरिराज सिंग लेगीत हजर आशिल्ले. हजारांनी वर्सां सावन हातमाग हे भारतीय संस्कृतीचो आंतरीक भाग जावन आसा आनी हातमागाच्या माध्यमांतल्यान रोजगार बायलांचे सशक्तीकरण, कला, संस्कृती आनी सैमाचो प्रसार करतना भारताच्या गिरेस्त दायजाचें संवर्धन केलां अशें लेगीत राष्ट्रपतींनी सांगलें. हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हो. हमारे ग्रामीणों और जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोया है. हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है. इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है. विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं. इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है. इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान व्हिडिओ संदेश जारी करून केंद्र सरकार देशांतल्या हातमाग वेवसायाक उर्बा दिवपा खातीर वचनबद्ध आसा अशें सांगून ग्रामीण सशक्तीकरण, बायलांची उदरगत तशेंच आत्मनिर्भर भारताचें सपन पुराय करपा दिकेन हातमाग वेवसाय हो एक म्हत्वाचो स्तंभ जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. तशेंच #नॅशनल हँडलूम डे वापरून तांणी लोकांक तांच्या आवडीचे हस्तकला उत्पादनां सयत फोटो शेअर करपाचें आवाहन केलें. साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है. 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी. अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी. जन जन जुड़ गया. अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया,
मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर। भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 DD नेशनल चैनल पर। विसा उपरांत आमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025ची अधिसुचोवणी काल जारी जाली. 6 ऑगस्ट 2026 सावन हो कायदो लागू जाला अशें राजपत्रकांत नमूद केलां. हाका लागून गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर थारावीक मतदारसंघ आरक्षीत जावपाचो मार्ग मोकळो जाला. हाचे उपरांत आतां जनगणना आयुक्ता कडल्यान लोकसंख्येची म्हायती वेंचणूक आयोग घेतलो. उपरांत मतदारसंघ आरक्षीत करपी तात्पुरते मसुदे जाहीर करून संमेस्ता कडल्यान सुचोवण्यो घेतल्या उपरांत 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुके आदीं अनुसूचित जमाती खातीरचे मतदारसंघ जाहीर जातले. हे विशीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक प्रतिक्रिया दिली. गोंय सरकारचो म्हजो प्रयत्न आशिल्लो. हांवें एक्सपेडायट करपा खातीर जायते फावटी आमी मिटिंग्सूय घेतलेल्यो. तर वचून त्या सांगल्या प्रमाणे हांवें म्हणटालें की ह्या दिसांनी केन्ना तरी एसटी रिजर्वेशन येतलें. सो ऑलरेडी सर्कुलर जो आहा पयलो नोटिफिकेशन, हे नोटिफिकेशन काल रिलीज जालें. 6 ऑगस्टांतल्यान हे प्रोसेस फुडलो जो आहा तो सुरू जालो. एसटी रिजर्वेशन लागतलें. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन गोंयांत विधानसभा वेंचणुकेंत अनुसूचित जाती खातीर राखीवतायेचो कायदो चोडणुकेंत हाडल्या बद्दल तांचे उपकार मानले. पत्रकारां कडेन हे विशीं उलयतना हो गोंया खातीर एक म्हत्वाचो विशय जावन आशिल्लो आनी पोरूं वर्सा हे विशींचें विधेयक संसदेंत मान्य जावन लेगीत हो कायदो अधिसूचीत जावन आशिल्ल्यान प्रलंबीत उरिल्लो. काल निमाणे ह्या प्रकरणाचेर पूर्णविराम लायत आनी गोंय सरकाराक दिल्ली आश्वासनां पुराय करून केंद्र सरकारान औपचारीकरित्या हो कायदो अधिसूचित केल्ले खातीर आपूण उपकारी आसा अशें सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. सबसे पहले मैं हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद देता हूं तो उनकी गोवा में बहुत लॉन्ग पेंडिंग एक इशू था कि एसटी रिजर्वेशन, पॉलिटिकल एसटी रिजर्वेशन फॉर एसटीज इन गोवा, और वो बहुत उनकी मांग थी और इसके लिए पिछले बरस वो उसका बिल भी पास हुआ था पार्लियामेंट में, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं आया था.
तो अभी कल रात को हमारे गवर्नर सरकार ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया और गोवा में अभी कल से पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो इम्प्लिमेंट हुआ है. केंद्राच्या नरेंद्र मोदी सरकारान कितलोसोच ते प्रलंबीत उरिल्ले अनुसूचित जमातींक गोंय विधानसभेत राखीवताय मेळोवन दिवपाचो कायदो अखेरेक अधिसूचित करून आपली आश्वासनां पुराय केल्यात अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगलें. पणजे मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना 2003 वर्सा मनोहर पर्रीकर हांच्या फुडारपणा खाला गोंय सरकारान हो कायदो घडोवन हाडपाचो यत्न केलो, पण 2005 वर्सा काँग्रेस सरकार सत्तेर येवन हे विशीं कसलीच पावलां उबारली नात असो आरोप लेगीत दामोदर नायक हांणी ह्या वेळार केलो. 2003 त्या वेळाचेर एसटीक जो स्टेटस जो आसा तो स्टेटस दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टी त्या वेळाचेर माननीय मनोहर पर्रीकर आशिल्ले त्या वेळाचेर जालें. आनी मागीर ताजे नंतर 2003चे नंतर ह्या ताका एक वेगळी वाट आनी प्रगती कडेन वचपाचो प्रयत्न सुरू जालो. दुर्दैवान 2005 आमचें सरकार जें आसा तें सफळ जालें. 2005 आमचें सरकार नाशिल्लें. 2005 ते 2012 अशी 7.5 वर्सां काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें आनी त्या काँग्रेसीचें सरकार त्या वेळाचेर ह्या समाजा खातीर कांयच करूंक शकलें ना. हें सगळ्यांत व्हडलें दुर्दैवाचें हें आसा. आनी तीच म्हटल्यार आनी ते जाता उलोवपाक तोंड घेवन उलोवपाक लागले काही गजाली हें करा तें करा करून दाखया तें करूया. तांकां कसलोच नैतीक अधिकार ना ह्या सरकाराचेर प्रश्न करपाक. 2026 आतां काल जो तांकां न्याय मेळिल्लो आसा तांकां न्यायाक अनुसरून परत एकदां भारतीय जनता पार्टी समाजाचें अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वतना तांच्या रास्त मागणे फुडें वचून आनी त्याच बरोबर सगळ्यांक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन हें गोंयांत जे आत्मनिर्भर भारताच्या आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गोंय हें जें घोशवास तें फुडें सगळ्यांचे बरोबर धन्यवाद. राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान हस्तकला कापड उद्योग तशेंच काथो खात्या वतीन पाटो पणजे हांगा आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी कार्यावळीचो एक भाग म्हूण आयोजीत केल्ल्या प्रदर्शनाक भेट दिवन कुणबी हातमाग तशेंच गोंयच्या तरेकवार पारंपारीक हस्तकलांची पळोवणी केली. तशेंच हातमाग उदरगत येवजणे अंतर्गत गोंयच्या हातमाग विणकारांनी तांणी मंजुरी पत्रां लेगीत वितरीत केली. कार्यावळींत उलोवप करतना गोंयचे समृद्ध हातमाग दायजाचें संवर्धन करपा सयत राज्यांतले कारागीर तशेंच विणकारांक सक्षम करचे खातीर सरकार वचनबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 2019 वर्सा आदी गोंयची कुणबी शाल बाजारांत उपलब्ध आसनाशिल्ली, पण स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे खाला जागृताय घडोवन आयज गोंयची कुणबी शाल राष्ट्रीय पावंड्यार पावल्या अशी खोस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. खरीच हांव सदांच म्हणटलो की इट इज द बिगेस्ट विक्टरी ऑफ द सोशल जस्टीस मुवमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा which took almost 23 years. So struggle जो केल्लो आसा पळय, that is a sacrifice from the two tribal youths. Many of the people has been put into the jail. उदकाचे फवारे, पुलिसांचे लाठीचार्ज, मागीर तुगेले धूर, ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन सामनो केल्लो आसा. इट इज नॉट एन इजी फ्रूट आनी अजून ते मेळ्ळो ना. ते चाखपाक मेळटले त्या वेळाचेरूच आमी म्हणटले की खऱ्या अर्थान तेका ते सार्थक जालें. अजून इट इज इन द प्रोसेस आनी ह्यो जे वेळाचेर आमी कांय गोश्टी करतले त्या वेळाचेरूच त्यो मुखार आमी करतले. फाल्यां जे वेळाचेर इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया जे वेळाचेर नोटिफाय करतले, बट दीज आर द 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. यू हॅव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन. तेन्नाच इट वील द 100% सक्सेस. गोंयकारांनी गोंयची हातमाग आनी हस्तकला उत्पादनां विकत घेतना अस्सल कारागिरां कडल्यानच ती विकत घेवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुखार केलें. तशेंच खाजगी आस्थापनांनी लेगीत खंयच्याच कार्यावळी वेळार हेर राज्यांतल्यो शाल दिवचे परस मानेस्तांक गोंयची कुणबी शाल भेट दिवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां.
राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान हस्तकला कापड उद्योग तशेंच काथो खात्या वतीन पाटो पणजे हांगा आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी कार्यावळीचो एक भाग म्हूण आयोजीत केल्ल्या प्रदर्शनाक भेट दिवन कुणबी हातमाग तशेंच गोंयच्या तरेकवार पारंपारीक हस्तकलांची पळोवणी केली. तशेंच हातमाग उदरगत येवजणे अंतर्गत गोंयच्या हातमाग विणकारांक तांणी मंजुरी पत्रां लेगीत वितरीत केली. कार्यावळींत उलोवप करतना गोंयच्या समृद्ध हातमाग दायजाचें संवर्धन करपा सयत राज्यांतले कारागीर तशेंच विणकारांक सक्षम करचे खातीर सरकार वचनबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 2019 वर्सा आदी गोंयची कुणबी शाल बाजारांत उपलब्ध आसनाशिल्ली, पण स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे खाला जागृताय घडोवन आयज गोंयची कुणबी शाल राष्ट्रीय पावंड्यार पावल्या अशी खोस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. दोन 2019 मुख्यमंत्री जालो आणि 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम प्रमोट करपा खातीर सुरवात केली. ताज्या पयलीं हँडलूम शॉल मार्केटानूय दिसनाशिल्लो आनी ताज्या उपरांत आमी जेन्ना हँडलूम प्रत्येक कडेन जेन्ना प्रमोट करपाक सुरवात केलो तितून करून हांव पळयतालो की पयलें ट्रेनींग, दुसरी अवेरनेस आनी ताज्या उपरांत प्रोडक्शन आनी आतां मार्केटींग म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात गांवांतल्यान जी ट्रेनींग लावपाक सुरवात केली. सगळ्या जाणांनी ट्रेनींग लायिल्ल्या कारणान स्किल्ड लेबर जेका आमी म्हणटा तो जाय तो प्रत्येक कडेन म्हणजे तुमी जर पळयशात शिरोडा आसतले, सांखळीत आसतले, पेडण्यान आसतले, मांद्र्यान आसतले, सांगे आसतले, केपें आसतले, ह्या प्रत्येक कडेन अश्यो महिला भगिनी ज्यो तयार जाल्यो की हय हांव हँडलुमाचेर हातमागाचेर शॉल करपाक तयार आहा, साडी करपाक तयार आहा, कॉयर मॅट करपाक तयार आहा, आर्टिजनचेर बॅग करपाक तयार आहा. हे वेगवेगळे म्हणजे आमी स्किल्ड मॅनपावर तयार करपाचें काम केलें आनी आज आमी माय हँडलूम माय प्रायड, माय प्रॉडक्ट माय प्रायड म्हणजे हय आमचो हँडलूम हो आमकां आवडटा, आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. ती आमी तयार केल्लो प्रॉडक्ट हो गोंयकारांनी सगळ्या जाणांनी वापरचो. ह्या खातीर हांव सगळ्या समिस्त गोंयकारांक उलो मारता की आमी जर सिंपल हो प्रयोग म्हणून जर केलो आसत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आर्थीक हो फायदो आमच्याच महिला भगिनींक खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता. तशेंच गोंयकारांनी गोंयची हातमाग आनी हस्तकला उत्पादनां विकत घेतना अस्सल कारागिरां कडल्यान ती विकत घेवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें. तशेंच खाजगी आस्थापनांनी लेगीत खंयच्याच कार्यावळी वेळार हेर राज्यांतल्यो शाली दिवच्या परस मानेस्तांक गोंयची कुणबी शाल भेट दिवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां. हांव तर समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की जेन्ना जेन्ना तुमकां प्रॉडक्ट जो घेवपाक जाय, कारण हांगासर स्मॉल स्टॉल घातले हांगासर कोण येवन घेतलो असो ना, बट जेन्ना जेन्ना तुमकां घेवपाक जाय अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट तेन्ना तांच्याच कडल्यान घेया आनी हेच प्रॉडक्ट जे आसा पळय न्ही ते प्रमोट करीत चलात. इवन द गोवन इंडस्ट्री, गोवन कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट जितके जाण बिझनेस करता ह्या सगळ्या जाणांनी एखादी शॉल घालपाची आसत ती आमकां काश्मीरी शॉल हांगा हाडून घालपाची गरज ना, ती गोंयची कुणबी शॉलूच ताका जर घालीत जाल्यार ती चड म्हत्वाची आसा. काश्मीरी शॉलाचो एकदां कॉस्टूच 40,000 आनी 50,000 रुपयाची शॉल आसात, लाख रुपयाची शॉल आसात म्हणजे सिंगल शॉल आसात, बट ते इतके कॉस्टली घालच्या पेक्षा आमच्या आर्टिजनांक ते पयशे मेळपाक जाय म्हणून ती गोंयची कुणबी शॉल आसत जाल्यार ते आमकां प्रावड फील जातलें. म्हणजे एखाद्या विवर भयणीन ती तयार केल्ली एखाद्या ग्रामीण भागात म्हणजे ती तयार केल्ली अस्नोला सारकेल्याच्या सेंटराचेर ती तयार केल्ली शॉल आसतली त्या ती तिका ते सक्षम करता, तिका आर्थीक उत्पन्न दिवपी हे जर आसतलें तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी जो म्हणटा की हँडलूम डे मनयता ताच्या फाटलो उद्देश कितें तर हँडलूम डे मनयता हेच्या फाटलो उद्देश समेस्त गोंयकारांक कळचें की हय अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट हे आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी लोकां कडेन पावोवपाचो तयार करता. राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान हस्तकला कापड उद्योग तशेंच काथो खात्या वतीन पाटो पणजे हांगा आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी कार्यावळीचो एक भाग म्हूण आयोजीत केल्ल्या प्रदर्शनाक भेट दिवन कुणबी हातमाग तशेंच गोंयच्या तरेकवार पारंपारीक हस्तकलांची पळोवणी केली. तशेंच हातमाग उदरगत येवजणे अंतर्गत गोंयच्या हातमाग विणकारांक तांणी मंजुरी पत्रां लेगीत वितरीत केली. कार्यावळींत उलोवप करतना गोंयचे समृद्ध हातमाग दायजाचें संवर्धन करपा सयत राज्यांतले कारागीर तशेंच विणकारांक सक्षम करचे खातीर सरकार वचनबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 2019 वर्सा आदी गोंयची कुणबी शाल बाजारांत उपलब्ध आसनाशिल्ली, पण स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे खाला जागृताय घडोवन आयज गोंयची कुणबी शाल राष्ट्रीय पावंड्यार पावल्या अशी खोस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली.
गोंयचे मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांत गोंय विद्यापीठ VM साळगांवकर कायदो महाविद्यालय IPHB गोंय तशेंच भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या जोड पालवान राजकीय फुडारपण केंद्र भारतीय लोकशाय आनी वेंचणूक वेवस्थापन संस्था लोकशाय आनी वेंचणूक सहकार्य आंतरराष्ट्रीय संस्था हांच्या सहकार्यान समाजातल्या मागासलेल्या वर्गांच्या सशक्तीकरणा खातीरची लोकशाय ह्या विशयाचेर आदारीत एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेचें आयोजन आल्तिनोच्या कर भवनात केल्लें. ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण पद्मश्री आनी अर्जुन भोवमान फावो जाल्ले गोंयचे नामनेचे फुटबॉल खेळगडे ब्रह्मानंद शंखवाळकर हांणी केलें. गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान काल दिल्ल्या निर्णया प्रमाण तेहलकाच्या आदले संपादक तरुण तेजपाल हाका 2013 वर्सा एका बायलेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात सत्र न्यायालयान केल्ली निर्दोश मुक्तता रद्द करून ताका दोशी थारायला. न्यायालयान तेजपाल हाका 10 वर्सां बंदखण तशेंच 5 लाख रुपया दंडाची ख्यास्त फरमायल्या. तशेंच येता त्या 4 सप्तकां भितर पुलिसांक शरण येवपाचो आदेश तेजपालाक दिला. मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हो निर्णय न्याय वेवस्थेचे जैत जावन आसा अशी प्रतिक्रिया दिल्या. गोंय सरकार पुलीस तशेंच अभियोग संचालकांनी ह्या प्रकरणाचेर सातत्यान काम करून आयज गुन्यांवकाराक फावो ती ख्यास्त जाल्ले खातीर तांणी गोंय पुलिसांची तोखणाय केली. तशेंच धीर सोडिनासतना न्याया खातीर झुजपी पिडीतेची सुद्दां तांणी ह्या वेळार तुस्त केली. गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है. ये केस यानी गोवा की इस भूमि में हुई थी, इसके लिए यानी कंटिन्यूसली फॉलोअप करना यानी गोवा सरकार, गोवा पुलिस और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इनका काम था और हमारी सरकार ने कंटिन्यूसली इस केस का फॉलोअप किया और आज उसका अंतिम निर्णय आज मिला और तरुण तेजपाल को कन्विक्शन हुआ. उसमें युवती का साहस को भी मैं नमन करता हूँ. कंटिन्यूसली उसने फॉलोअप किया, वो कंटिन्यूसली यानी कोर्ट में आती रही, इसलिए भी मैं सही में उसको सैल्यूट करता हूँ. गोवा सरकार हमेशा के लिए यानी महिलाओं को न्याय देने के लिए, महिलाओं को हक मिलाने के लिए हमेशा के लिए उनके साथ में रहती है. इसीलिए यानी नीचे वाले कोर्ट में उसको राहत मिली थी, लेकिन हमने कंटिन्यूसली फॉलोअप करते हुए केस हाईकोर्ट ने फॉलोअप किया और आज उसका सही निकाल आज मिला. भारताचो ग्रँडमास्टर आर प्रज्ञानंदा हाणें अमेरिकेन आयोजीत केल्ल्या ग्रँड चेस टूर सेंट लुईस रॅपिड आनी ब्लिट्झ किताब जिखला. उपनिमाणे फेरयेंत उझबेकिस्तानाचो ग्रँडमास्टर जावोखीर सिंदारो हाच्या आड बरोबरी करून 20 वर्सां पिरायेच्या ह्या खेळगड्यान चॅम्पियनशीप मेळयली. 5 दिसांच्या सर्तेंत प्रज्ञानंदान सुरवेक सावन आघाडी तिगोवन दवरली. सिंडारोवान ताका खर आव्हान दिल्लें, मात 1.5 गुणांच्या फरकान उपजैतिवंत थारलो. ह्यान पयलीं जून म्हयन्यांत प्रज्ञानंदा हाणें जर्मनीच्या विन्सेंट कॅमेराक 10व्या आनी निमाण्या फेरयेंत हारोवन ओस्लो हांगा नॉर्वे बुद्धीबळ 2026 किताब मेळोवन इतिहास रचलो. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी निमाणे कडेन परत एक नजर आयच्या मुखेल खबरांचेर. संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या 15व्या दिसा लेगीत विरोधकांच्या बोळान शुन्य वर चलोवपाक आयली आडखळ. संसदेचें कामकाज 10 ऑगस्ट मेरेन स्थगीत. विदेशी अंशदान नियमन संशोधन विधेयक भारताचो आंतरीक विशय, हेर देशांच्या हरकत घेवपाची गरज ना, विदेश वेव्हार सचिव. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जातीक आरक्षण दिवपी कायदो जालो काल अधिसूचित. मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली खोस. केंद्र सरकारान आश्वासन केलें पुराय. 2005 ते 2012 सावन काँग्रेस सरकारान अनुसूचित जमातीक राखीवताय दिवपाक कांयच केलें ना, भाजप प्रदेशाध्यक्ष. आनी पणजे आयोजीत राष्ट्रीय हातमाग दीस कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें उक्तावण. गोंयकारांनी अस्सल हातमाग आनी हस्तकला उत्पादनां विकत घेवपाचें केलें आवाहन. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया
फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली, रंगोली। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, केम छो? मैं ऋषिता भट्ट फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका सुर और संगीत से सजी महफिल रंगोली में। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जब तक किसी लेखक के विचार कागज पर नहीं उतरते तब तक उसे जो दर्द होता है वो लेबर पेन से कम नहीं होता। सच ही है दोस्तों, एक लेखक बनना आसान नहीं होता। अपने दिमाग के हजारों ख्यालों से लड़ते हुए कोई एक ख्याल कागज पर उतारना कितना मुश्किल है। वैसे गीतकार और शायर शकील बदायूनी साहब भी कुछ ऐसा ही लिखा करते थे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। उनके लिखे कई गाने कल्ट साबित हुए। इस हफ्ते उनकी जन्मतिथि के मौके पर आज हम बात करेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े खास पहलुओं की। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके लिखे इस बेहतरीन नगमे के साथ। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। आज की रात